सध्या जात्रा आनी काल्याचे दीस सुरू जाल्ले आसा आनी कालो म्हणटा आसतना आमकां फक्त दिसता ती भायर व्हरपी मांड, पूण कालो हो प्रकार असो आसा जो वर्सान वर्स आमच्या देवळांनी जाता। कालो म्हणजे मांड न्ही, कालो म्हणजे खाजें न्ही, कालो म्हणजे नाटक आनी देवाची जाल्ली पुजा। पूण ती पुजा करता आसतना आमी तितल्याच ह्युमरस वे म्हणजे थोडे मजेशीर रितीन आमी ती पुजा करता आनी नाटकाय तुमच्या मुखार हाडटा। अशाच एक काल्या विशीं जाणून घेवपा खातीर आनी एका मनशा विशीं जाणून घेवपा खातीर जाणें फाटले 50 ते 60 वर्सां काल्याची परंपरा जपल्यात आमी आयिल्ले आसा दाड महादेव संस्थान वेळगे हांगासर आनी मेळटले आबा दोन हांकां आनी जाणा जावन घेतले काल्याची परंपरा आनी मेळटले महाजनाकूय ह्या देवळाच्या। रामकृष्ण नंतर आबा पहिले आमचो बाबा करतालो ते 72 वर्सांचेर गेले नंतर मागीर हांवें ते हातीन घेतले जाणट्याचे हे म्हणून घेतले ते आनी मागीर हांवें सुरवात केल्या काल्याक। कालो करप तुमी गणपती जाता ना गणपती तो एक दुसरो आसता म्हणजे तो अमुकच असो ना अंदू आयलो फुडल्या वर्सा दुसरो येता पूण तें रुपटें घालून ताणें बसपाचें। जय देव श्री उंदीर मामा तुमच्या शब्दाची गोडी किती आम्हा। काल्यान कितें कितें आसता जेंकां कालो सारको खबर ना पयलीं गणपती हाडलो काय ना नंतर मागीर भटजी येता भटजी तिची पुजा करची पडटा न्ही मुर्तीची ते भटजी येता ते पुजा करता। पुजा म्हणजे कितें आतां हे भटजी करता तशी न्ही म्हणजे थोडी थोडी मजा म्हणून हसपा खातीर ते जानवें सुमाचें घालता आनी कितें करता नंतर मागीर तिची आरती करता नंतर ताका लाडू खावपाक दिता लाडू तो खाता मागीर तो अशें हालयता म्हणजे आमची हें ती म्हणजे सजीव कशें तो करून दाखयता आनी मागीर ती काल्याक सुरवात जाता नंतर आरती बी करता आमी आरती केल्या नंतर पयलीं महादेवाची आरती म्हणटा नंतर मागीर गणपती म्हणजे गणपतीचीच ती आरती नंतर मागीर तेच्या वाहन उंदीर म्हणजे उंदराची आरती करता आनी मागीर ते सगळे लाडू कोण कडेन आयिल्ले आसता कितें जाता ते प्रसाद म्हणून आमी ताका दिता। ह्या वर्सा 18 जानेवारी आनी 19 जानेवारी कालो कालो हांगा आसा 2 नाटकां ह्या संस्थानान आसा आनी नाटकांय आसा। नाटकां कालो हो प्रकार आसा पळय न्ही ताका लोक येता पळोवंक काय आतां कमी कमी लोक जायत प्रत्येक जाण थोडे येता ते अशे भायर दुकानाचेर भोंवता थोड्याचे घरा कडेन पावणे आयिल्ले आसता न्ही ते काल्याक पावत ना ते अर्दे नाटक जातना येता थोडे जे अशे पट खेळपी आसता ते काल्या कडेन लक्षात दिना आनी म्हाजन मंडळी आसता ती पावणी बी करता न्ही म्हणजे तांकां रावचेंच पडटा आनी आमी कालो करता म्हणजे आमकां रावचेंच पडलें असो हो प्रकार जाल्लो आहा। काल्याचो प्रकार थोडोसो 12 आणे कमी जाल्लो आहा 4 आणे तो करचो म्हणून करता
भुरगे बी येवन पळयता? भुरगे ते लाडू मेळटा न्ही म्हणून ते ल्हान भुरगे येता आनी तेच्या खातीर लाडू मेळटा? आमी ते लाडू हेंका ते नाल्यार भुरगे येयना ते. आमी आतां पळोवपाक आमकां लाडू मेळटले? तुमकां मोठे काजीचे लाडू दिवंक शकता. थंय बसपाक मेळटा फुडें आनी कोणी बसचें ती पळया लाडू अशे वाडटा कशे उडयता आनी ताणें उडयता मागीर ते जिखून घेवपाचे आनी ल्हान भुरग्यांक काय ते जिखूंक मेळना न्ही म्हणून तांकां फुडें दिता. ते स्टेजीर येता लाडू खाता गणपतीक पांयां पडटा चल. तुमी मारता लाडू? ना महाजन जे आसता काय ना ते मारता लाडू. आमी थोडे एक पाकीट जाय तितकें दवरता 10-12 लाडू. कालो हो प्रकार आतां तुमी फुडें जर शिकयतले जाल्यार हो प्रकार शिकयला तुमी कोणाक की बाबा आपूण फुडल्या पिळगेक शिकयतलो? तो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा पूण आतां जे भुरगे आसा ते सगळे कॉलेजाक वता न्ही तांकां तो कालोय नाका नाटकय नाका तांकां तो डान्स करपाचो आनी कितें कोंकणी नाटक मराठी नाटकय नाका तांकां आनी इतिहासीक तर तांकां इतिहास नाकात. म्हणजे इतिहास तांकां जर विचारीत जाल्यार तांकां भितरली कांयच म्हायती ना फक्त कोंकणी अशें चल्लां. म्हणजे कालो दिसान दीस नाटकां बिटकां ती कमी जावपाचें जालें पूण आतां ना इलाजाक कितें आतां काल्या दिसा ते इतिहासीक नाटक करचेंच पडटा दुसऱ्या दिसा सामाजीक मग कोणें इतिहासीक करता मागीर काडलें जाल्यार. हो कालो हो जो प्रकार आसा स्पेसिफीक हो म्हाका दिसता आमी आमची लोककला म्हणून मानता. हय तो प्रकार तुमी दुसऱ्याक शिकयले कोणाक? ना आतां म्हाज्या नातवाक दत्तराज म्हणून आसा तो कॉलेजाक वता ताका शिकोवपाचो हांव प्रयत्न केलो. आमी 2-3 वर्सां ताका नाटकान सेवक म्हणून ताका हाडटा आमी आनी इल्लें इल्लें ताका म्हाज्या फाटल्यान हांव शिकयतलो. सेवक म्हणजे सहाय्यक? सहाय्यक न्ही सेवक म्हणजे तेंचे अफजल खाना वांगडा बरोबर ते हे आसता काय ना तशें. तशें कितले मिनटां चलता हो कालो? कालो आमी लोकांची कशी उपस्थिती आहा त्या पद्दतीन आमी कालो हें करता. कोणच जर नासलो जाल्यार एक 15 मिनटां भितर नाल्यार 1 तास आमी कालो करता. आनी कालो करतना जाता कितें लोकांक कंटाळो आयिल्लो आसता तो बंद कर मरे बंद कर मागीर तो आमी कानार आमच्या हें पडलें काय आमी मातशें कमी प्रमाणांत करून तो आरत करून मोकळें करता. म्हणजे आतां जी परंपरा आसा ती लोकांक हळू हळू कमी जायत ना इलाजाक ते करता. ताची उमेद येवपा जाय म्हणून न्ही आमची परंपरा. आतां भुरग्यांक सांगून आनी तेंचे जे कोण बाबा बी आसता तेणी तांकां फुडें धाडपाक जाय तेन्नाच भुरगे येतले न्ही. मातशी जबरदस्ती करून धाडले की बरें पडटा आनी मागीर तांकां जशी एकदां ती कला हें जालें की ते कलेन ते मिसळूंक शकता. अशें एक दीस असो येतलो की कालो करपा खातीर लोक आसचे ना अशें भंय बी आसा तुमकां? ना हो जातलोच कालो हो जातलोच आनी तो बसलेलो आतां कालो करून घेतलो महादेव. ही म्हाका नक्की 100% गॅरंटी आसा आनी महादेवाचें आमकां सामकें वरदान आसा. कालो कसो तरी करतलेच आमी. म्हाज्या फाटल्यान नातू आसतलो तेज्या फाटल्यान आनी कोणूय आसतलो कालो हो जातलो. कालो हो जातलो. हय. हे रुपटे आतां कितले वर्साचे? हे रुपटे आतां पयलीं जुने आसले ते आतां हे कमीत कमी 50-60 वर्सांचे रुपटे आसा. नवीन 50 वर्साचे? हय रुपटे. तेच्या पयलीं आशिल्ले? पयलीं आसले ते मोडकळी घायल्ले म्हणून ते मागीर व्हरून सोडले. हां. आनी अशेंच आसता रुपटे? अशेंच आसता. आतां हेका तेन्ना कालो करतना हे हार बी घालता सिंगल लायता थंय. हांगचो कालो आनी थंयचो कालो खूब फरक आसा. तांकां आतांच्या काल्यांक थोड्यांक समजायना आरती म्हणूंक येना उंदराची किंवा ते हें करपाची पुजा करपाची कॉमेडी करपाची. कारण ती पुजा कितें हे भटजी करता तशी न्ही थोडी थोडी भितर मिसळ आसता कॉमेडी कशी आसपा खातीर ते तशेंच हे मनीस जाय पडटा. सुरवातेचें कितें म्हणून दाखयतात तुमी आमच्या लोकांक कळपा खातीर? म्हणपाचें म्हणजे हांव एक आरत म्हणटा. हय म्हणूं? हय म्हणा. जय देव श्री उंदीर मामा तुमच्या शब्दाची गोडी किती आम्हा. रात्रीच्या पहरी हो स्वारीच्या थाट गाडग्या मडक्यावरी तुमची हो खटपट. अवचित पडताव मांजराची गाठ दाढीत रगडून करितात हो पीठ. जय देव श्री उंदीर मामा तुमच्या शब्दाची गोडी किती आम्हा गोडी किती आम्हा. उंदराची आरती आरती आमी हाजे पयलीं गणपतीची आरती आयकल्ली. ती तुका करता तुका करता न्ही.
पण उंदराची आरती उंदराची ही कोणी रचली, कोणे तरी रचली आणि ती आणि ते तुमच्याकडे आम्ही ऐकली आणि आमचे बाबा असल्या कारणान ते नाटकानूय काम करताले, हांगा कीर्तन करताले. श्रावणी सोमार आसता कारणान ते चारय सोमारांक फ्री कीर्तन करताले. तशें रामनवमीक 9 दीस ते कीर्तन आसता तें करताले. 10व्या दिसा लळीत करता तो प्रोग्राम आसतालो आनी त्या लळीत म्हणजे तेन्ना बरें जातालें. श्रावण बाळ दशरथ अशें सगळें हें जातालें. पूण आतां ते लळीतय कोणाक नाका आनी कोण रावय ना. ताका लागून मागीर देव आनी आमी आमकांच तेजें मातशें हें जाता. पूण ते लळीत सुद्दां आतां ह्या 2 वर्सांक आमी बरें धरलां आनी हे महाजन आहा ते बी लक्ष घालता आनी लळिताचो कार्यक्रम बरो जाता. ओके, देव बरें करूं. आमी तुमचेय बी काल्याक बरें करूं, येतले तुमचेय बरें करूं. आनी लाडू मात म्हाजे कडेन मारा. लाडू तुमकां सारके काजीचे दितलो हांव. मारता आसतना म्हाजें तोंड पळया मातशें कॅच करपा. आबा दोंडाक मेळ्ळे उपरांत आमी मेळपाक आयिल्ले आसा देवस्थान कमिटीचे जे महाजन आसा पळय ते तांचे आनी अध्यक्ष अभय प्रभू हांचे पासून सुरवात करता. आनी तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांक की आपले आपले कामां आसतना तुमी वेळ काडून हांगा आयल्या. सो सुरवात करतले आमी अभया पासून. अभय प्रभू हे अध्यक्ष आसा देवस्थानाचे. ह्या देवळाची परंपरा जी आमकां जी आमची 6वी पिढी म्हणजे एका पिढयेन जर 50 वर्सां जाल्यार 300 वर्सां पयलींचें देवूळ. हांगा मेन म्हाजन म्हणटा ते 4 आसा. एक आमी प्रभू तेंडुलकर, दुसरे पाळयेचे दळवी, तिसरे आबा धोंड फॅमिली, तिसरे शस्त्रबुद्धे आनी चवथे गोबरे. हे 5 कमिटीन मेळून आमची अशी हे 5 देवळां पंचायतान. ह्या पंचायतान पयलें येता आमकां दाड म्हादेव. मेन म्हादेवाक आमी दाड म्हादेव कित्याक लायता, दाड हो राखणदार हांगचो आनी ह्या राखणदाराक दाडाचें देवूळ हांगच्यान एक अर्द किलोमिटराचेर आसा. पण आमचे जाणटेले म्हणटाले की तें देवूळ तुमकां बांदपाक शक्य ना, की तांची एक आख्यायिका आसा की एक वात आनी एक रात ह्या हातून तें बिल्डअप जावपाक जाय. तें ह्या युगान आमकां शक्य ना. काय पयलीं तर पयलींच्या काळ पुराणाक काळ त्या ती आमी ताजेर काही प्रमाणे आमी तेंची पुजा करता. फक्त तांचो फक्त आशिर्वाद घेता आनी सगळे जे मेन कार्यक्रम आसा ते ह्या देवळान करता. दुसरी आहा सातेरीची बरें सुसज्ज अशें बांदलेलें आसा, सामकें बरें आनी सगळ्यांचे म्हाजनाचे हातभार लागलेले आसा. आनी पयलीं आमचे हो एक इतिहास आसलो आनी आमचें जें रजिस्टर आशिल्लें तें बिफोर इंडिपेंडंट आमचे जे डॉक्युमेंट्स मेळटा. घाट धरा, घाट एक 70-80 वर्सां पयलींचे आमचे कडेन घाट आसा. दुसरे आमचे पेपर आमचे 49 काय 59 ह्या दरम्यान आमचे जाल्ले आसा पेपर रजिस्टर. कोमिसांव आसा. ह्या भितर आमकां स्वातंत्र्या नंतर हांगा सगळ्यान व्हडलो मायनींग बेल्ट गोंयचो म्हणटा तो बिचोले आनी पाळी सामको इम्पॉर्टंट. आनी हांगा पयलो गोंयचो आमचो भाग्य विधाता म्हणटा ते कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकार हाजें सामकें आस्था आशिल्लें. आनी VM साळगांवकर ह्या 2 फॅमिली कितेंय जर हांगा काम सुरवात करतले जाल्यार तांच्या घरान सुद्दां स्पेशली भावुल्या सदांच तांची पुजा सोमाराक आनी सदांच तांचे आशिर्वाद आसता. इवन तांची ताई ती सुद्दां हांगा येताली, शशिकला ताई. वर्सान वर्स तांणी आमकां रंगकाम आमकां ते वर्सान वर्स करून दिताले. ह्या 10 वर्सान आमी तांचे टचान ना. म्हणजे ताईक ना आतां कोणाक एप्रोच जावचो तोय आमकां कळूना. आनी तशेंच आमगेले साळगांवकर फॅमिलीचे शिवानंद शेट साळगांवकर हाणें आमकां जमीन दान केल्या प्लस
बरी एक अगरशाळा सुसज्ज अशी अगरशाळा ह्या फॅमिलीन आमकां दिल्या. तशें ना जाल्यार हांगा जें काम जालां तें सरकारी कुस्तार आमी कोणीच करूना. सगळ्यांचे म्हादेवाचे म्हणजे म्हाजनाचे सगळ्यांचे सहभाग, स्पेशली दाबाळचे मंगेश म्हणटा ताणें मंगेश तेंडुलकरान वेळगेकर फुडलो द्वार हय, आनी प्रत्येक वेळाक देव अपडेट करीत गेल्या. हो आमचो एक इतिहास आसा. आनी हाजे फाटल्यान जे हें आसा थंय कालो जातलो. कालो जातलो. तू आमी तांचे कडेन वचच्या पयलीं तूं इनवायट कर सगळ्यांक जाल्यार. 18 तारखेक सगळ्यांनी येवपाचें. 18 आनी 19 जानेवारीच्या भव्य आसा. आमचो कालो दनपारां जेवण आसता, भोजन आसता, नंतर 11-12 सुमार रातचेच कालो चालू जाता चल. पण 7-8 फेरी लागता. ताजे पयलीं हांगा आमी आतां 3 पुरूस आमी हांगा स्थापना केल्या. 3 पुरुसाची. एक दळव्यांची जो पुरूस आसा, पाळयेचे दळवी आसा तांचो पुरूस हांगा, प्रभू तेंडुलकर कोराडकार तांचोय बी हांगा, आनी तिसरो प्रभू तेंडुलकर कोणच्या. ह्या तिगांचे आतां सगळ्यांनी पुरूस हाडून हांगा दवरल्या. आनी एक हांगा सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमचे जे सेवेकरी आसा, फाल्यां आमकां वाजोवपी आमकां मानधन व्हडलें दिवचें पडना. कित्याक आमी तांकां आमच्या पुर्वजांनी तांकां अश्यो जमनी दिल्या देवळा मार्फत. देवाच्यो जमनी ते पिकोवपाचें आनी हांगा वाजोवपाचें, पिकोवपाचें आनी सेवा करपाची ह्या धर्तीर आसा. पण आतां काही एक खंत जाता की थोडे भुरगे आसा ते सरकारी नोकरी लागलेले आसा. हांगा देवळा कडेन येवपाक आतां देवाची सेवा करपाक मातशें लज येता. हो एक मोठो विशय आमच्या फुडें आतां हें जाला, तरी आमी तो हाताळपाचो प्रयत्न करता. अजून मुद्दाम प्रत्येक सेवेकरी आपली आपली सेवा बरे भशेन करता. काल्या दिसा नाटकां आसतले तितून तुमी पार्टिसिपेट जातले. बसूं हां, तुमी आबांचे जाले. हय. ओके. तांची परंपरा फुडें दवरता. परंपरा म्हणजे कितें, आमच्या आज्या पासून हें चालू आसलें. पयलीं आजो आमचो हें करतालो नाटकान काम. तेज्या नंतर बाबान म्हाजें हें केलें स्टार्ट, आनी आतां तेंच्या नंतर हांव हेतूर हें जाला. म्हणजे जवळ जवळ 20-22 वर्सां जालीं. तुमचें नांव सांगा. म्हाजें नांव प्रशांत धोंड. प्रशांत धोंड. म्हणजे आनी आतां तुमी कालो करना पूण नाटक ना, कालो म्हणजे आमी आसता वांगडा आमी आसतात हय कालो करपाक. फुडली पिळगी म्हणटा ती पळय ते आतां कालो फुडें धुकलतले. बरोबर करतले ते, आमकां आशा आसा. हय, हें एक बरें बरें. पॉझिटीव. तेच्या फाटल्यान नातू आसा, तोय नाटकान हें करता, तोय बी करतलो. हां, इतको आमकां 2 पिळगी हेजो आत्मविश्वास आसा. हय. नाटक कितें आसा ह्या फावटी? ह्या फावट स्वराज्य सेवक नाटक काडलेलें आसा, तें ऐतिहासीक नाटक. हां, आनी मेन म्हणजे आतां नाटक काडप म्हणजे तुमकां खबर आसा खर्च म्हणजे तो भरपूरच येता. हय, हे आतां आमचे सौदागर सावंत जवळ जवळ आमच्या वांगडा ते आतां 20 वर्सां जालीं म्हणजे दिग्दर्शक. हां, म्हणजे आतां दिग्दर्शक हाडप म्हणजे तुमकां खबर आसा कितें तरी मानधन, पूण ते 1 रुपया घेनासतना आमकां दिग्दर्शन करता. हां, जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं आमच्या वांगडा आसा ते. हाजेर. आनी नाटक म्हणजे तुमकां काय सांगपाचें ना, कितकी मेहनत घेवपाची आसा तुमकां तेतूंतलें खबर आसतलें. हय. आनी नाटक प्रॉम्प्टींग करिनासतना नाटक करपाक ना प्रॉम्प्टींग म्हणजे कितें आसा, फक्त टच हे दिले काय चालू जालें. फक्त पाठ touch हे. केल्ले हय, भाशण पाठ केल्ले म्हणजे पाठांतर ना जाल्यार नाटक हे शक्यच ना. तांचे कडेन एक विचारुया खरें काय फुडलें पाठांतर जाता तांचें काय? जाता म्हणजे कित्याक तशें एसाय घेवचें पडटा आनी 1-2 म्हयने आमी डेली रिहर्सल घेता डेली. हे सायो मारता. हय हय. हाजेर आनी ते पाठांतर कंपल्सरी करचेच पडटा चडशें. जालें सगळ्यांचें. हय, शक्यतो जायत येयला आतां. प्रॉम्प्टराची गरज ना. शक्यतो म्हणजे प्रॉम्प्टराची गरज ना तशी. ना. म्हणजे कितें आहा, थोडेफार काही चुकन तशें शक्यतो चुकना म्हणजे आमी बूक घेवन तयारी रावता. ऐतिहासीक नाटकां मातशें टेंशन येता दिसता न्ही? ना, आतां आमकां ती संवयच जाल्ली आहा तशी. किंवा ऐतिहासीक ना बाकीच्या कोंकणी नाटकान 2 इंग्लीश शब्द मारले जाता, पूण महाराजान इंग्लीश उलयल्यार प्रॉब्लेम जातलो न्ही? हय, बरोबर. हां, थंय मातसो राव म्हळ्यार रावूच म्हणचो पडटलो. फायनल बिनल असलें काय म्हणपाक मेळना. ना ते दुसरे शब्द वापरपाक मेळना. कशेंच वापरपाक मेळना. डायलॉग विसरलो जाल्यार मागीर कितें करपाचें? ना, शक्यतो विसराना मागीर फुडें वयतात ते डायलॉग. प्रॉम्प्टरा कडेन वचपाचें. ते अशें पयलीं पासून आतांय जाता ते हळू डायलॉग विसरलो की पड्ड्या कडेन वचून प्रॉम्प्टराक कान लावन आयकता. बरोबर. ना तशें जायना. जायना. शक्यतो कित्याक रिहर्सल तेका लागून 1-2 म्हयने आमी 3 म्हयने कित्याक रिहर्सल घेतात म्हणजे अशें परफेक्ट जावंकूच जाय तितकें, म्हणजे तयारी जावंक जाय तशी न्हू. लोक येता खूब जाण हय, लोक भरपूर आसता नाटक पळोवपाक. नाटक पळोवपाक येता लोक. मोबायलान शूट बीट करून व्हरता आसतले न्ही, तें आनी नवीन सुरू जालां आतां. आतां जाला तें.
शूट करतात फोटो आपापले तरी करून ते मागीर हेजेर घालतात न्ही फेसबुक फेसबुक ते एक बरें जाल्लेशें दिसता तुमकां काय वायट जाता एक तुमकां दिग्दर्शक म्हणून विचारता बरें शक्यतो बरेंच म्हणपाचें कित्याक आमी कितें करता तें आमकां प्रत्यक्ष म्हणजे पळोवपाक मेळटा न्हू आनी लोकांक दाखोवंक दाखोवंक मेळटा मेळटा, हय. जे वेळग्या पावना तांकां दाखोवंक मेळटा हय मिडियाचेर घालूंक मेळटा न्हू तशें न्ही आमचो सुदत्त प्रभू तेंडुलकर समाजसेवक सत्तरी ना हां समाजसेवक सत्तरी ओके हांगा दर वर्सा जे हें जाता पळय एक लळीत म्हणून आयकलां हांवें नांव उत्सव लळीत उत्सव न्ही हांगा ह्या देवळाची खासियत म्हणजे उत्सव जे आसा दोन प्रमुख उत्सव जे आसा एक म्हणजे लळीत आनी दुसरे लक्षबेल हे जे उत्सव आसा ते म्हाका दिसता गोंयांत लळीत म्हणटा फक्त दोन कडेन जाता तातूंतली एक हे वेळगे जाता आनी लक्षबेल म्हणटा फक्त ह्याच देवळान जाता लळीत म्हणजे कितें आसता लळीत म्हणजे बारीक बारीक जे हांगचे महाजन आसा ते अशे देवळा भितर बारीक वेगळी पात्र रंगयता आनी ते लोकां फुडें सादर करता जे करून लोकांचें मनोरंजनूय जाता आनी लोकांक समाजाक एक कितें तरी बोधूय मेळटा महाजनूच करता म्हणजे महाजन आर्टिस्ट आसपाक जाय हय 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 ती देवाचो आशिर्वाद सगळें म्हणजे परंपरागत चलत आयिल्लें आसा फक्त इतलेंच की आतांचे भुरगे मातशे फुडें येयना सो ही कला जर फुडें वतली जाल्यार हे प्रत्येक आतांच्या भुरग्यांनी हातूंत लक्ष घालून पार्टिसिपेट जावपाक जाय आतांचे भुरगे फुडें येयना सांग ना फुडें येवपाचें चालू आसा आमच्या ते लळीत जे हांगासर जाता तितून पयलीं आमचो आजो करतालो भाई तेंडुलकर तेज्या उपरांत आमचो डॅडी करता आनी तेज्या उपरांत आमी आतां पार्टिसिपेट जाता म्हणजे आमी खंयच फाटीं ना आमी ते कल्चर फुडें व्हरपाची आमची तयारी चालू आसा टेन्शन ना हय आनी हांगा सुदत्त तरी आसा फुडें हें करता ओके आनी दुसरें तुमी सांगलेलें लक्षवेल लक्षबेल म्हणजे श्रावणाच्या चवथ्या सोमाराक हांगा देवळान भितर लिंग पिंडिके कडेन 1 लाख बेल घालता लक्ष्मी 1 लाख आनी ह्या लक्षबेलाचो आमकां जे प्रमाणे खबर आसा तो निदान 80 वर्सां तरी इतिहास आसा एक तेंडुलकर म्हणजे वामन तेंडुलकर तेजे नंतर ताचे भुरगे मागीर तोल्ला म्हणटा तेंच्यांनी हें सुरवात केल्लें आनी ते आज पर्यंत त्याच नेटान तशेंच चालू आसा 1 लाख बेल चवथ्या सोमाराक आमी हांकां मेळिल्ले आसा जेणी आमची सिद्धनाथाची पासय पळयल्या सिद्धनाथ स्पंदन जावच्या पयलीं नाजाल्यार मागीर युट्यूबार आसा ती पासय ते सिद्धनाथार वचून सिद्धनाथ पर्वताचेर वचून दर पुनवेक ते अभिशेक करता तांचे कडेन उलयल्ले आसा आनी दिपराज आसा आनी आमचे बरोबर आसा श्रीकांत प्रभू सो हाजो इतिहास असो की एक 300 वर्सां पूर्वी हांगा देव हाडलो हांगा खंयच्यान आयलो आमी एक्चुली कुडाळडेशकर म्हणटा ते सावंतवाडीचे हां आमचे थंय राज्य चलतालें कुडाळडेशकरांचें सामंत ते सगळे हां तेजे उपरांत आमकां कितें जालें ते मातशे सावंतवाडीचे 500 जनरेशना पयलीं म्हणा नाल्यार म्हाकाय लोक मागीर आतां सामंत म्हणटकर घाटी म्हणटा भायलो म्हणून ते क्लॅरिफाय करा की 400 वर्सां पयलीं आयिल्ले म्हणून आमी कमीत कमी 400 ते 500 वर्सां पयलीं आयिल्ले कुडाळा सावन आनी तेन्ना जेन्ना कुडाळडेशकरांचें म्हणजे मेन कुडाळडेशकरांचें सावंतवाडीक राज्य आसलेलें आनी थंयच्यान आमचें कितें तरी हें जालें आनी आमी आमचे खाणा पिणाची वेवस्था करपाक लागून गोंयांक आयले गोंयांक आयले उपरांत आमी मोस्टली एग्रिकल्चर पिपल आमी शेतकरी आनी ताका लागून आमी हांकां खंय आमकां हांगा जें हें मेळ्ळें म्हणजे खंय उदक बरी जमीन मेळ्ळी थंयसर आमी रावले रावन थंयसर आमकां आतां कितें जावपाक लागलें जेन्ना आमी हांगा सेटल जाले गोंयांत तेन्ना आमकां कितें जावपाक लागलें की आमकां प्रत्येक खेपे सावंतवाडी जावं चेडूरच्या वचपाक आमकां प्रॉब्लेम जालें तेन्ना पोर्तुगीज आसलेले न्ही पोर्तुगीज आसले तेन्ना प्रॉब्लेम जावपाक लागले म्हणटकीर कितें करतलो काय आमच्या जाणटेल्यांनी थंयच्यान आमचो देव हें पगडुळ्या पाठार सावन देव हाडलो आनी हांगा वेळग्यां स्थापन केलो हांगाच आयलो कित्याक कितें कारण हांगासर खूब लोक आसलेले हां हे सगळी एरिया आसलेली न्ही ती हाजी एग्रिकल्चर हां आनी हांगा खूब लोक आसलेले समजलें हां आनी तांचें कितें आसा जाणटेल्यांनी न्ही तें ताका लागून तेणी प्रसाद घेतला आसूं शकता तशें कितें जावपाक शकता पण एक्झॅक्टली तें म्हाका खबर ना पण हांगासर लोक खूब आसलेले वेळग्यां हे खूब आमचेच लोक आसलेले चडशे वेळग्यां दाबाळ आनी मळकन्या हे 3 हे आसा न्ही ते आमचेच लोक
आतां खंय वचून रावो पण दीज आर द सो पीपल. ह्या बेल्टान म्हणजे हो जो सह्याद्रीचो वाठार आशिल्लो त्या वाठारान सगळे जाण वसले कुडाळडेशकर रावले कारण हांगा एग्रीकल्चर जातलें न्ही हय आनी वी आर एग्रीकल्चरिस्ट. हो पयलींच्यान व्हड आसा. आतां जर ते कटींग पळयता जाल्यार आज ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काल्याच्या निमतान ह्यो वायरी कटींग तांचें काम चालू आशिल्लें. सो तशें आसा पूण हो व्हड जो आसा तो बरोच सुरवातीक म्हणजे देवूळ जेन्नाच्यान जाला जेन्नाच्यान आमकां कानार पडटा की हें जाल्लें रिजिस्टर्ड 1959 त्याच्या पयलींच्यान बरेच वर्सां पयलींच्यान हो व्हड हांगा आसा. फक्त ताचे हय डेफिनेटली 200-300 वर्सां आसतलो कारण ते जेन्ना खांदयो अशें मागीर ते कटींग बिटींग करून आतां हे लेवल करून हें करता. हालींच आमी आतां जशें म्हटलें की आमी रुद्राक्षाचें झाड एक रुद्राक्ष म्हणटा ते आमचे ब्रीद वाक्य म्हणटा तशें आसा. त्या निमतान आमी ते रुद्राक्षाची झाडां हांगा लागवड केल्ली आसा. 2 झाडां आमी रोयल्लीं आसा आनी येणाऱ्या 10 वर्सां भितर तुमकां खबर आसतलें की रुद्राक्षाचें झाड बरें सायजेबल हातूर वाडटा आनी मागीर 10 वर्सांनी ताजी ग्रोथ जाता आनी मागीर आमकां ताजी फ्रुट्स जी म्हणटा जे रुद्राक्ष जे म्हणटा ते आमकां हांगा अवेलेबल जाता. तुमी जर हे रुद्राक्षाचें झाड हय हे रुद्राक्षाचें झाड खास करून आमी पुण्याच्यान हें झाड मागयल्लें आसा आनी तुमी जर पळयत जाल्यार ताका बारीक बारीक पालवी फुटलेली आसा. आतां रुद्राक्ष खंय लागतले हाका? रुद्राक्ष फुडें आनी हें जातलें न्ही हे स्टेम वाडटलो आनी हांगा अशें जे हातूर असो रुद्राक्ष जाता. ओके त्या सायडीच्यान असो. कितली वर्सां लागतली म्हळ्यार तांणी म्हटल्यार एक 5 वर्सां भितर रुद्राक्ष लागपाक स्टार्ट जातले. बट अखंड झाड जर जाय जाल्यार ते एक 10 वर्साचें झाड कमीत कमी जावपाक जाय 10 वर्सां. ना आमी कितें देवस्थान आमी कितें केलां हेवडच्यान एक रुद्राक्षाचें कारण महादेव न्ही हेवडच्यान एक रुद्राक्षाचें झाड तशेंच तेवडच्यान एक रुद्राक्षाचें झाड रोयल्लें आसा. 2 झाडां हय 2 झाडां म्हणजे महादेवाच्या सायडीन दोनूय सायडींनी 2 रुद्राक्षाचे रुद्राक्ष आसा. जेन्ना 4 सोमार आसता 4 अथवा 5 ते प्रत्येक सोमाराक हांगा 400-500 लोक जेवता. महाप्रसाद आसता. आनी काल्याच्या निमतान 18-19 तारखेक कालो आसा तर काल्याच्या पयल्या दिसा जशें आमच्या अध्यक्षान उदो तुमकां सांगलें की हांगा महाप्रसादाचो आनंद घेवपाक सगळ्या भाविकांक जे व्हड संख्येन काल्याक म्हणून येतले तांणी मुजरत दनपारचे तांणी येवचे कारण हो एक महाप्रसादाचो अनुभव जो आसा पळय तो एक वेगळोच आसता. सगळ्या देवळांनी महाप्रसाद आसताच पूण हांगा जो महाप्रसाद जाता ताजो एक वेगळोच टेस्ट म्हण वेगळोच आनंद म्हण भावीक घेत आसता. सो हांगसरले लोकल जे आसा जरी महाजन म्हणून जरी बाकीचे महाजन म्हणून येता असले लोकल सुद्दां मोठ्या प्रमाणान त्या दिसा गांवांत लोकांच्या घरान जेवण जायना हें खूब अभिमानान सांगपाक मेळटा कारण ते लोक हांगा येवन त्या प्रसादाचो आस्वाद घेवन महादेवाची भक्ती करून मोठ्या उमेदीन गाजत वाजत ते आपापल्या घरा वचत आसता. आनी सांजचो म्हणटा तूं कालो जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना ही एरिया जर तुमी जर पळयत जाल्यार फूल एरिया खंयच इल्लो सुद्दां जागो नासता. म्हणजे सादारणशी 95 ते 100 दुकानां कमीत ते थोड्यांक आमकां दुकानां लावपाक मेळना तांकां आमी भायल्यान घाल म्हणटा. वेगवेगळे तरेची दुकानां हांगा येता. उसगांवचो कालो जसो व्हडलो जाता त्याच लेवलीचो मोठो कालो हो हांगा वेळग्या महादेव देवस्थानान जाता. सो ते दिसा आयल्यार पार्किंग खंय मेळटलें? पार्किंगाची वेवस्था आमी त्या सायडीन भायर रस्त्याच्या त्या सायडीन मुद्दाम आमी शेतान पार्किंगाची अरेंजमेंट करता कारण हांगा गाडयो अलाउडूच करना आमी. सगळ्यो गाडयो त्या सायडीन आसता आनी सेक्युरिटी दवरून सगळे वेवस्थीत अरेंजमेंट आमी करता. प्रॉपर अरेंजमेंट आसता. खंयच्याच भाविकाक कसलोच त्रास जावपाक जायना हाजी कमिटी आनी बाकीचे हांगसरले लोक आसा पळय सगळी खबरदारी घेता. इवन तुमी जर ते सायडीचे ट्रक पळय ते सुद्दां आपले ट्रक व्हरून दुसरे कडेन दवरता जेणे करून जे कोण आमच्या देवळान येता मुद्दम काल्या खातीर तांकां उमेदीन त्रास पडनासतना वेवस्थीत तांची येवपाची कालो एन्जॉय करपाची आनी परत घरा वचपाची वेवस्था हांगा जाता. आतां हांगा 3 कुलपुरुश आसा न्ही. एक कोणशेकार धनंजय गोत्र दुसरो कोरडकार आनी तो आसा तो दळवी. गोंयान हे एकमेव अशें देवूळ आसतलें जंय भट आनी बामणां भितर ज्यो 2 कॅटेगरीज आसा सारस्वत समाज जो आमी म्हणटा आनी कुडाळदेशकर समाज हे 3 जाण मेळून एक आशिल्लें देवूळ हे एकमेव हे आसतलें.
बाकीचे तशें बाकीचे कडेन कशें आसता सारस्वतांची म्हणून देवळां आसता, भटांची म्हणून तांची स्पेसिफीक देवळां आसता, बाकीचे मिक्स समाज मेळून म्हणजे आमी तशे डिस्क्रिमिनेशनान वचना पण सुरवातीच्यान जी प्रथा चलून आयिल्ली आसा ते जर आमी पळयत जाल्यार आसा ते आसा बरोबर नीड नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट बरोबर आसा ते आसा. सो असो हो एकमेव जागो आनी पयलीं कशें जातालें हे पुरूश तांचे वेगवेगळे कडेन स्कॅटर्ड जाताले. मागीर कशें जालें हे एक जमीन एक देवूळ जे आमच्या तिनूय लोकांक लागीं हाडपी देवूळ जालें म्हणून तांणी कितें केलें सगळे एक कडेन हाडून दवरचें म्हणून हांगा तांणी आपापले पुरूश स्थापीत केले. ओके देव बरें करूं. तुमी वेळ काडलो म्हणून एक्चुअली तुमकां देव बरें करूं सर. आणि परत मेळचें आनी मना काळजांतल्यान तोखणाय म्हणटा गोवा न्यूज हबाची की तांणी मोठ्या आमच्या एक उल्याक आमकां रिस्पॉन्ड दिवन तांणी मुद्दम आमच्या देवळा बद्दल ही माहिती सगळ्या लोकांक जनते फुडें दवरपाचें हें केलें. तांकां गोवा न्यूज हबाक हांव नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दिता. 2024 तुमचे भरभराटीचे वचूं. त्याच भशेन तुमी काल्याक येवंक विसरूं नाकात. सगळ्या लोकां कडेन परत एकदां हें करता की व्हड्या संख्येन तुमी काल्याक येताच पण गोवा न्यूज हबाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना येद्या व्हडल्या मोठ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी वता तेन्ना मोठ्या उमेदीन कालो एन्जॉय करपाक 18 आनी 19 जानेवारी 2024 मुजरत तुमी काल्याक हजर रावचे. आमी तुमच्या सेवेन हजर आसतले. धन्यवाद. आमी वायंड अप करता. वेळग्या येवचें आनी वेळग्या आयले जाल्यार देवस्थानान जरूर येवचें आनी काल्याक तर येवचें कारण जशें आबा दोन म्हणटा तशें की ही परंपरा एका पिळगेसून दुसऱ्या पिळगेक व्हेल्ली आसा. ती परंपरा फुडें वचपा जाय. बंद करच्या पयलीं एकूच गजाल सांगता जी आमच्या मनाक लागली ती म्हणजे आबा दोन म्हणटा की जर लोक चड आसत जाल्यार कालो 15 मिनटाचो 1 वरूय आमी करता पूण लोक जर कमी आसत जाल्यार कालो आमकां बेगीन कमी करून सोंपोवचो पडटा. सो हे फावटी हांव मागता प्रत्येका कडेन की आपली परंपरा जेन्ना आमी बाकीचे म्हणटा कांतारा म्हूण पिक्चर पळयता बाकीच्यो गजाली पळयता तेन्ना आपली परंपरा पळया आपली परंपरेचो तितलोच अभिमान दवरा आनी काल्याक येया. म्हणजे आबा दोन हे फावटी 1 वर न्ही 1.5 वर कालो करतलो. पळयत रावात गोवा न्यूज.